मोगाचनो तुमकां सोमेस्तांक आयच्या ह्या मिसाक स्वागत करता. हे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां सहकार दिल्ले रॉबर्ट रेगो आनी कुटाम काद्री, वॉल्टर आनी कुटाम सिला एडवर्टायझर्स, संतोष मिनेझस आनी कुटाम बोंदेल, लॅन्सी आनी कविता तावरो कटार हांच्या इराद्या पासून ह्या मिसा वेळार मागोवंक तुमच्या लागीं विनंती करता. Bukti nur bentu kana wartan somia dinwashi karzan उपकार मानता जिनियेंत आमचे तुज्या वेची देण्या सोम्या किते पाटी आमी दी मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय दयेन तुज्या काळजान मोनान आमकां तुवें एकवोट आयलाय गोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावार्तावन सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिनियेंत आमचे तुज्या वेची देण्या सोम्या किते पाटी आमी दी. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या मिसा वेळार आमी ह्या इराद्यां पासून मागता अर्गंबरी दान जावन मिसितात शल्मा डिकुनाच्या जल्मदिवसाच्या संदर्भी अँटनी डिकुना आनी कुटाम, अमँडला रोजाच्या जल्मदिवसाच्या संदर्भी मिसिता डेविड आनी कुटाम, डिक्सन डिसोजा अर्गंबली दान जावन भेटयता ताच्या 25व्या जल्मदिवसाच्या संदर्भी अर्गंबली दान भेटयतात जुडी शल्मा आनी टॉनी डिकोना, विनिता डिसोजा, तशेंच अपोलिन डिकोनाच्या आत्म्याक मिसिता अँटनी डिकोना आनी कुटाम, जोसेफ रेगो हाच्या आत्म्याक मिसिता रेगो आनी कुटाम, सेबॅस्टियन डिकोनाच्या आत्म्याक मिसिता अँटनी डिकोना आनी कुटाम. ह्या इराद्या पासून आमी ह्या मिसा वेळार मागया आमचे इरादे ह्या मिसा वेळार जेजूच्या पांयां तळा दवरया आनी सर्व आमच्या गरजांक जेजू पावों दी, ताच्या कृपेच्या बेसांवांनी भरोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. देव आमचो मोगाळ बाप आनी आमकां खितींच सांडून घालिना हो अपुरबायेचो संदेश आमकां आयच्या लितुर्जींत प्रत्येक रितीच्या वाचपांनी आमकां आयकोंक मेळटा. त्या सर्गींच्या मोगाळ बापातय आमचो विश्वास आनीक घट करया. सर्वेस परत मुखार आमी कांयच न्हय तरी तूं आमकां मोगान सांबाळटा, आमकां राखता आनी आमकां पोसता. ह्या बरवशांत ह्या भावार्थांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेवया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. आमचें उणेपण वळखून घेवया. नितळ निर्मळ काळजान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सांगात म्हणया, हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच आमकां मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Somyaka kutka, Somyaka kutka, Krista kutka, Krista kutka, Somyaka kutka, Somyaka kutka. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगांत तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व गडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय, तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्या सांगाता एकवटान जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. आसिरियाच्या राया सेनेकेरीबान जुदांच्या राया हेजेकिया विशीं दुतांक धाडले म्हणून जुदाच्या राया हेजेकियाक अशें सांगा, जेरुजालेम आसिरियाच्या हातांत पडचें ना म्हूण सांगून तूं पातयेताय तो तुजो देव तुका फटयना जावं. आसिरियाच्या रायांनी हेर सगळ्या देशांक कितें केलां म्हूण तुवें आयकलां. तांणी तांचो सत्यानाश केलो, तर कोण तुका निवारूंक सकत? म्हज्या पुर्वजांनी नाश केल्ल्या राष्ट्रांक म्हणजे गोजान, हारान, रेसेफ हांकां आनी तेलासरांत वस्ती करतल्या एडनितांक तांच्या देवांनी कांय निवारल्यांत? हेजेकियान दुतांच्या हातांतलें पत्र घेवन तें वाचलें. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिराक गेलो आनी तें पत्र ताचे मुखार विस्तारून धरून ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा, इस्रायलाच्या देवा, तूं केरुबांचेर बसून आसाय. संवसाराच्या सगळ्या राज्यांचो तूं एकलो मात्र देव. आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचलाय. सर्वेस्परा, तुजे कान दिवन आयक, तुजे दोळे उगडून पळय. जिव्या देवाचो केबडायो करूंक सेनेकेरीबान दुतांक धाडून सांगिल्लीं उतरां आयक. खरेंच सर्वेस्परा, आसिरियाच्या रायांनी राष्ट्रांचो आनी तांच्या देशांचो नाश केला. तांच्या देवांक उज्यांत उडयल्यात. तांणी तांचो नाश केलो कित्याक ते देव न्हय, बगार मनशाच्या हातांनी केल्ल्यो रुखडाच्यो आनी फातरांच्यो कृत्यो. देखून सर्वेस्परा, आमच्या देवा, ह्या मनशाच्या हातांतली आमकां निवार आनी अशें संवसाराची सगळीं राष्ट्रां तूं सर्वेस्पोर एकलो मात्र देव म्हूण वळखून घेवं. तेन्ना आमोजाच्या पुता इजायान हेजेकियाक हो संदेश धाडलो. अशें म्हणटा सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव, आसिरियाच्या राया विशीं तुवें केल्लें प्रार्थन हांवें आयकलें. ताचे विशीं सर्वेस्परान उलयल्लें उतर हें, तुजो तिरस्कार करता, तुजो केबडायो करता सियोनाची आमकां दू. तुजे फाटल्यान तकली दोलयता जेरुजलेमाची दू. कित्याक जेरुजलेमांतावन येतालो एक अवशेश आनी सियोनांतावन वांचून उरलेलो लोक. दळबारांच्या सर्वेस्पराचो अपरिमीत मोग हें करतालो. देखून अशें म्हणटा सर्वेस्पोर आसिरियाच्या राया विशांत, तो ह्या शहरांत भितर सरचो ना, ताचेर बाण सोडचो ना,
डाल घेवन ताचे विरद येवचो ना, मातयेची रास ताका आड घालचो ना. जे वाटेन तो आयला ते वाटेन तो फाटी वेतालो. शहरांत तो भितर सरचो ना म्हणटा सर्वेस्पोर. म्हजे पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शहर राखतालो आनी तें निवारतालो. ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान आसिरियाच्या रायाच्या शिबिराक वचून 1,80,000 सैनिकांचो संहार केलो. दुसऱ्या दिसा उठून पळयतना थंय तांची मोडीं पडून आसली. देखून आसिरियाचो राय सेनेकेरेब शिबीर सोडून आपल्या देशाक फाटीं गेलो आनी निनवेंत रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. देव आपलें शहर सदांकाळ राखता. देव आपलें शहर सदांकाळ राखता. सर्वेस्पोर कितलो व्हरतो. आमच्या देवाच्या शहरांत ताका मान फावो कितलो. ताजो पवित्र दोंगर उन्नत सोबीत, आख्खे पृथ्वीचो तो आनंद. देव आपलें शहर सदांकाळ राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, वर्त्या रायाचें शहर. हांगा ताच्या कोट्या मदें आपुणूच ताचें गट बुरूज म्हणून देवान दाखोवन दिलां. देव आपलें शहर सदांकाळ राखता. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटा. तुजी होगळीक सर्वेस्परा तुज्या नांवा बरी पृथ्वीचेर शेकानशेक आसता. तुजो उजवो हात नीत स्थापीत करीत आसा. देव आपलें शहर सदांकाळ राखता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांवूच संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. पवित्र म्हूण लेखतात तें खाण सुण्याक घाली नाकात. तुमची मोतयां दुकरां मुखार उडय नाकात. कित्याक ते आपल्या पांया पोंदा ती मस्तीत आनी फाटीं परतून तुमकां पापसितीत. देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. होच सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. अशीर दरवटांतल्यान भितर सरा. कित्याक नासाक व्हरता तो दारवाटो रुंद. तो मारोग इस्कळ आनी तांतल्यान पयण करतले पुष्कळ. पूण जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान. ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आयचें पयलें वाचप रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें 19 अध्याय. भोव अपुरबायेचो संदेश आमकां दिता. कोण देवा थंय विश्वास ठेवता आनी खालतेपणान बरवशान भावार्थान मागता, देव ताका केदींच सांडून घालिना. बसयल्या गांवांत रायाच्या काळार ताचें राज विभजन जावन 2 वांटे जाल्ले. उत्तर आनी दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ. उत्तराचो राज्य हाका इस्रायल म्हणटात आनी ताचें राजधानी समारिया.
आनी दक्षिणा सावथाचें जुदा ताचे राजधानी जेरुसलेम. 8व्या शतमानांत असिरियाच्या रायान उत्तरा राज्याचेर समारियाचेर धाड घालन तेचो सगळो निर्नाम केलो. उत्तराचें राज्य संपूर्ण नाश जालें. उपरांत असिरियाचो राय सेन्नाकरीब आतां जुदाचेर दक्षिणाच्या राज्याचेर धाड घालूंक आयतो जाला. हें पाडतळ आयच्या पयल्या वाचपाचें. तर असिरियाचो राय गडी भायर आसा, जुदाच्या गडी भायर आसा, भितर येवन धाड घालूंक. पूण धाड घालच्या पयलें जुदाच्या राया हेसेकियाक हो असिरियाचो राय सेन्नाकरीब एक पत्र धाडटा दुता मुखांतर. दूत येवन हें पत्र जुदाच्या राया हेजेकायाक दिता. राय हेजेकिया हें पत्र घेता. सेन्नाकरीब असिरियाचो राय धाड घालूंक फुडें सरला म्हूण त्या पत्रार लिखिल्लें. जुदाचो राय जेरुसलेमांत आसलो तो भियेना, कंगल जायना. कितें करता तो? हें पत्र घेता. असिरियाच्या रायान सेन्नाकरीबान बरयल्लें पत्र घेता, सीदा देवळाक वता. देवळांत अल्तारी मुखार हें पत्र उसोवन धरून मागता. तें मागणें आज आमी पयल्या वचपांत आमी आयकलें. हेजेकिया भियेना, बगार देवा लागीं 8 दोस मागता, खलतेपणान विनंती करता. सोम्या हो जुदाचो राज्य हें कांयच न्हय. असिरिया व्हडलो राय, पूण हांव तुजेर विश्वास दवरतां. तूं आमकां राखताय आनी सांबाळताय हें हांव जाणा. आमकां राख, आमकां सांबाळ, हें विघ्न आमचें तावन पयस कर. हेजेकिया राय देवा मुखार 8 दोस मागता. आनी ताची जबाब जावन येता प्रोफेट इजाइया. इजाइया मुखांतर सर्वेस्पर देव राया हेजेकियाक सांगता. हें आमी इजाइयाच्या ग्रंथांत 37व्या अध्यायांत आयकता. इजाइया मुखांतर सर्वेस्पराचो संदेश हेजेकिया रायाक. भियेनाका राया, सर्वेस्पर तुका राखता आनी सांबाळटा. तुज्या मागणें ताणें आयकलां. जसो असिरियाचो राय ह्या जुदा प्रांत्याक, जुदाच्या राज्याक आयलो की तसोच तो फाटीं वेतलो. सर्व तांच्या सैनिकांचें संहार जाता. हेजेकिया रायाक आनी त्या परजेक जुदाच्या देव राखता आनी सांबाळटा. भावन आनी भयणीनो, हें वासाप प्रस्तुत परिस्थितींत भोव सकालीक म्हूण म्हाका भोगता. मारेकार विघ्न आमच्या गांवाक, आमच्या देशाक मात न्ही, सगळ्या संवसाराक वेडो घाला. सेन्नाकरीब तसलें एक मारेकार विघ्न, कोरोना म्हणलें वायरस आमकां, आमच्या संवसाराक वेडो घालन आमकां भियोवन तरतराशें केलां. पूण आयची लितुर्जी आमकां संदेश दिता, भियोवचें न्हय, कंगाल जावचें न्हय. यू शूड नॉट बी डिस्करेज्ड ऑर डेस्परेट. बगार सोम्याचेर विश्वास दवर आमी मागचें. रचलो देव आमकां पोसता, आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. तेंच आमी आयच्या श्लोकांत, किर्तनाच्या श्लोकांत म्हळें, सर्वेस्पर देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. हो आमचो विश्वास, हो आमचें धैर्य. त्या देखून आमी कितें करूंक जाय? आमी मागूंक जाय. कोणाक पळय आमच्या तबेन दिलां. हेजेकिया रायान मागलें ताच्या तबेन दिल्ल्या परजे पासून, ताच्या तबेन दिल्ल्या राज्या पासून. आमी मागूंक जाय आमच्या ताबेन दिल्ल्या व्यक्ती पासून, आवय बापायन आपल्या भुरग्यां पासून, ह्या एका विगारान, ताच्या फिरगसगारां पासून. हांगासर आमी कार्मेलीत मागता. ह्या पुणशितान जायती भक्ती गायतात, तांच्या हर एकल्या पासून आमी मागता. हर एकल्यान तांच्या ताबेन दिल्ल्या व्यक्ती पासून, मोगाच्या पासून, हर एकल्या पासून मागा जाय. मोगाच्या पासून मात न्ही, आमच्या दुस्मना पासून, कोणे आमकां दुखयलां तांचे पासून आमी मागचें. आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, अशीर वाटेन फुडें चला. अशीर वाट हाचो एक वांटो जावन आसा. दुस्मना खातीर आमी मागचें. कोणेय आमकां वायट केलां, दुखयलां, तांचे खातीर आमी शिरा पुसारचो नाका, तांचे खातीर मागया. आज आमी भोव अपुर्बायेचे संताचो उडास करता. हो संत चड फामाद न्ही,
Giuseppe Cafasso, Saint Joseph Cafasso, Italyso Santo, Sant John Boscoso सांगाती. हाची विशेषता कितें म्हळ्यार ह्या सांताक हो एक याजक हाका 500 पाद्र्या म्हणटाले. प्रिस्ट ऑफ द गॅलोस, कैद्यांचो पाद्री. हो कफासो कैद्यां खातीर मागतालो आनी कैद्याचें परिवर्तन आशितालो. जायते कैदी जे जैलांत आसले, फाशेक वेचे, ताच्या मागण्या मुखार कन्वर्टर जावन कुमसार जावन उपरांत मरण पावले दाखले दाराळ आसात. त्या देखून त्यो कैद्यांचो पात्रोन कैद्यां खातीर मागसो हो सांत जोसेफ कफासो. तर म्हाज्या भावान आनी भयणीनो, आज हो अपुरबायचो संदेश आमी घेवया. भिवचें नाका, कंगाल जावचें नाका, बगार देवा थंय विश्वास दवरया. सर्वेस्पोर देव आमकां ताच्या गोपांत मोगान सांबाळटा, राखता. ताच्याच मोगाचो पूत अल्तारीर हजर जाता आसतना ताणें आमकां ताची कूड आनी रगत दिल्या आसता. तो आमकां नाश करचो ना, बगार आमकां राखतलो, सांबाळटलो. हो विश्वास परत आमी ह्या मिसा वेळार उसारया आनी आमचो भावार्थ घट करया. जेजू थंय आमचो भावार्थ आनी तशेंच आमचो विश्वास. तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळटा. आमेन. Undia wainace beteitam Bapa tuka jine kirkole amche opunditam vastuka सर्वेस्परा सृष्टिरस nara beteitam amkans tuka सर्वेस्परा denia datara dăien opunge amkan dene undia wainace beteitam Bapa tuka jine kirkole amche opunditam vastuka. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकणणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकोळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलें. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखणटा तारण मेळिल्ली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. हून सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. हून सर्गे तुका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatorium. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. एक घडीभर मावन रावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या समेस्तां पासून आमी मागया. सर्वेस्पर देव तांकां सासणेक विशय दिवं. त्याच बराबर आमच्या कुटुंबांत कोणी अस्वस्थ आसात, पिडेंत आसात, ह्या विघ्ना वरवीं कश्ट जातात, तांचे पासूनय आमी मागया. सर्वेस्पर तांकां बळ भलायकी दिवं दी, तांकां गूण करूं. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिसो पती, भाग्यवंत जुजे कफासो आनी धर्मत आनी सर्व कळें तुका मानून त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेरुजलेमाच्या राया हेजेकियान मागलेलें मागणें देवाक मानवलें, ताका सुडकां मेळ्ळी, जैत मेळ्ळें, जीक लाभली. जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां तें मागणें आमी म्हणया. जीक आमची जातली, सोडवण आमची जातली, जैत आमचें जातलें. तर जेजून शिकयलें मागणें आमी सांगाता भक्तीपणान, भवार्थान, विश्वासान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी,
आनी आमचे सुकलेल्या बुक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय सुटका भलायकी आमकां दी आनी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें रगतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुर्तीन सर पातकांतलें सोटय आनी सर्व आकांतांतलें आनी भिरांतांतलें आमकां वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्रत्वाच्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळें आमच्या खोटेपणांतले आनी सर वायटांतले आमकां निवार. सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी आनी तुजें चरशिल्लें वेगळें सरोवंक आमकां केदींच निर्मी नाका. आपले जेसू आमचो मोग करता, आमकां राखता आनी आमकां सांबाळटा हो क्रिस्त. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळीच्या जेवणांत भाग घेवची आमी सुमेस्तां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. अत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. उपकाराटयतां अर्गां पाटयतां जेजू मोगळा. काळजांत आयलाय बिडार केलाय अर्गां जेजू मोगळा. आम्हा सर्वां मोगान पोसताय मासा रक्तांदा दोस करताय. उपकार तुजो बावडूंक कसो मोग करच्या ती आदा तुजो. उपकार आटयतां अर्गा पाटयतां जेजू मोगाळा. काळजांत आयल्याय बिडार केलाय अर्गां जेजू मोगाळा. प्रार्थोया.
दयाळा बापा, तुज्या पुताच्या अमोली कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेधार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाऊ भयणीनो, तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. हॅव ए सेफ अँड ए गुड डे. गॉड ब्लेस यू. वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. तूंच म्हजो धीर आदार. तूंच म्हजो सांबाळना. तूंच म्हजो धीर आदार. तूंच म्हजो सांबाळना. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरे आशिर्वाद दिव आमकां. बगेन कुर्साचे कृपेन येरो आमकां आमचे दुआ आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.